भक्तीन लागी सोम्या आम्ही आयल्या सर्वेस पोरा देवा तुझो आदार मागता कालत्या काळसान मंदिरांत तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान वेचयता तुका रवी प्रमिला कुटुंबाच्या समेत सरून गेल्या आत्म्या खातीर हें बलिदान भेटयता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आजचो विशय जावन आसा 8व्या दिसाच्या नोवेनांचो मरी आमकां जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणांत सहभागी जावंक आपयता मरी आमकां जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवंतपणांत सहभागी जावंक आपयता आमकां हे जिवीत म्हणलें आसा जल्म म्हणलो आसा आनी जियेले उपरांत आमकां कश्ट आसा तो सांगाता मरण आसा जरी ते जिवीचे कश्ट आमी नियाळले जाल्यार जिवीचें जिवीत आमी नियाळलें जाल्यार खंडी जावन आमकां हर एकल्यांक जिविताचो अर्थ जिणेचो अर्थ मरणाचो अर्थ आमी समजतले आनी हांव कोरसेबिणीन खंडी जावन सगळें समजून काण घेवन आपणाकच बापा भेटोवन दिवन ती सदांच तकली बागोवन बापाक शरण आयली आमच्या जिणेंत कितें घडटा सर संगतीक देवाक शरण येवंक विधे येवंक खालतेपण आपणाक देव आमकां कृपा दिवन दी म्हणून मरिय माया मुखांतर आमी मागया आनी बलिदान फावो तें बरी भेटोवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरन एक घडी भर मावन रावन उडासा घडया देवाच्यो काकुळती उलो मारून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध सदांच जावंक मरयेक सगळ्या आदतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराध देवा लागीं विनाती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर प्रार्थुया काकू जरा देवा आमी भोव आसक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आमच्या आवयचो तुज्या पुताच्या आवयचो आनी आमच्या आवयचो उगडास कर नव्यान तिच्या जल्माक आमी तयारी करता आसतना तिचे विनवणेन आमच्या असतकायेंत आमकां बळ दी आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवड चलयता सासनांच्या सासना सांब पावलून कोलासगारां बरयल्या पत्रांतलें वच भावा भयणीनो तुमचे पासून क सोसूंक म्हाका आतांय संतोश भोगता क्रिस्ताच्या कश्टांनी कितें उणें आसा तें ताचे कुडी म्हणजे पवित्र सभे खातीर म्हजे कुडीन हांव भरती करता देवाचें उतर तुमचे परिपूर्ण समजणेक हाडचे पासून आपलो सेवेक ताणें म्हाका नेमलो तेन्ना पवित्र सभेचो हांव मानियेरी जालो वेळा काळाचे सुरवेळतावन
आनी सर वंशवळीतावन लिपोन आसलो तोच गूट आतां आपणे विंचून काडलेल्यांक उगडापो करचें काम ताणें म्हाका दिलां. हेर जातींच्या लोकां मदें ह्या मोहिमेभरीत गुटाची संपत्ती केदी उरती म्हूण देवान आपलेच कुशेन तांकां कळीत केल्या. होच तो गूट. तुमचे थंय आसा तो क्रिस्तस तुमचे महिमेचो बरवसो. ह्याच क्रिस्ताक आमी परगट करता. क्रिस्त सवें सर मनशांक संपूर्णकायेच्या पावंडाक वरिशे हर एकल्याक पुर्ती जणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता. ह्याच कारणा पासून म्हजे थंय वावुरतल्या क्रिस्ताचें बळवंत सक्तेन हांव वावुरतां आनी झुजतां. तुमच्या पासून आनी लावोदिसेयांत आसल्या लोकां पासून आनी तशेंच खुद्द म्हजी वळख नातल्या हेर जायत्यां पासोती कितले वावटेन हांव वावुरतां तें तुमकां कळीत आसा जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांच्या सक्तांच्या काळजान उत्तेजन मेळ्ळा जाय. तांणी मोगाचो बांदान आनिकी लागीं सरा जाय आनी देवाच्या गुटाच्या म्हणजे क्रिस्ताचे खरें समजणेंतावन मेळटा तें सगळे संपत्तेचो बरवसो तांकां लाभ जाय म्हूण हांव इतली कश्ट वावट काडटां. ह्याच क्रिस्ता थंय सर जणवयाची आनी समजणेची भांडार लिपोन आसा. देवाचें उतर हें श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. सरस्पराच्या गोपांत विशेव घे आत्म्या म्हज्या तो एकलोच म्हजो बरवसो. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तोच म्हजें खडक म्हजो आसरो. तोच म्हजें खोटें हांव केदींच हालचो ना. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा तो म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. तुमी लोकांनो देवाचो आसरो सोदा. सर काळांनी ताचेर पातयेनी ठेवा. तुमचें बोगणां ताका उगाडा. श्लोक. देवाच्या हातांत आसा म्हजी भद्रती आनी म्हजी वडवीक. उद्गार. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. आनी एक साबत दिसा जेजू सिनागोगान भितर सरलो आनी शिकोवंक लागलो. थंय उजवो हात आंकुडलेलो एक मनीस आसलो आनी साबत दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत गाय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव मांडूंक थोडे शास्त्री आनी फारिजीव ताका पारात करीत आसले. पूण जेजून तांची चिंतना जाणा आसून आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक म्हळें, उठ आनी मुखार येवन हांगा राव. तो उठलो आनी मुखार येवन रावलो. उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, तुमच्या लागीं हांव विचारतां, आमचो कायदो साबता दिसा कितें करूं फरमायता, बरें करूंक वायट करूंक, मनशाचो जीव वाचोवंक तो काडूंक. उपरांत भोंवतणी आसलेल्या समेस्तांचेर दिश्ट गुंडावन आंकुडलेल्या हाताच्या मनशाक जेजू म्हणालो, तुजो हात लांब सोड. ताणें तो लांब सोडतच ताचो हात सारको जालो. पूण ते सगळेच रागान पेटले आनी जेजू कितें करचो म्हूण आपणा मदें तर्क करूंक लागले. देवाचें उतर हें.
मरी आमकां जेजूच्या कश्टा मरणांत जिवंतपणांत वांटो घेवंक आमकां उलो दिता. एक दीस अशेंच एका पिडेस्ताक हांगा थावन आतां मुल्लर्स आस्पत्रे व्हेल्ल्या वेळार सुमार 1.5 घंटो वेळ म्हाका मेळ्ळो. वगेसर हांव जावना म्हूण सांगून इल्लो बेजारान आसलो हांव. आनी ती बेजाराक काण घेवन सीदा कॉपेलाक गेलो आनी थंयसर कॉपेला वचून बसलो. आनी बसल्या वेळार जेजू लागीं सांगलें, अडे म्हजी अवस्था पळय, म्हजी अवस्था पळय, अशें अशें म्हाका इल्ली बेजाराय जाता, काळीज मन दुखता, हांव तुजे लागीं आयलां. आनी जेजू म्हाका म्हणलो, पळय बाबा म्हजी अवस्था पळय. म्हाकाय लोक कितें कितें म्हणटा, म्हाकाय लोक कितें कितें सांगता, म्हजेर लोक उपराडटा. ज्या मनशा तें सैतान आसलो त्या सैताना दुकरांचें तें धाडलें हांवें, ताणें म्हाका परातलें आमचो गांव सोडून तूं वच म्हणून. सबार सांग ती म्हजे जिणेंत घडलात. हें आयकून म्हाका इल्लो हांसो आयलो. पूण हे काळजांत मनांत इतली शांती म्हाका भोगली गी, इतलें समाधान म्हाका भोगलें गी, परतो संतोश भोगलो म्हाका. तेन्ना कळ्ळें म्हाका देव म्हाका एक सुरो सोडिना, म्हज्या कश्टांत दुखांत म्हजे सांगात आसा. आनी इतल्या पुरव्याचें घडीत सबार सगळी संगती म्हज्या जिणेंत घडटा आसतना ते घडीत म्हाका आनीक उडास आसा. कित्याक इतली जडायची चिंतना काण घेवन गेल्लो हांव थंयसर फादर मुल्लर्स कॉपेलांत. आनी थंयसर जेजून म्हाका अशें सांगलें. आनी ताणें सांगलें मातनें म्हजी अवस्था पळय म्हणून जेजून. पूण बदलाक ताणें म्हाका सगळी म्हजी जडायत आपणाचें काण गेली. म्हाका न्हू जेजूच्या जिणेंत तशेंच सबार कश्ट ताणें सोंसता आसतना हांव कुवारसे बीन ताय सांगाताच वयतली. तो वचोन खंय तरी वचोन ती साडूं ना, पूण ताका सोदून वयतली. तितलेंच न्ही हर एका कामांत पवित्र पुस्तक आमकां चड सांगनातल्यार हर एका ताच्या कामांत वावरांत ती सांगा दितली पुता. कित्याक तो देवाचो पूत, महोन्नताचो पूत म्हूण जाणा आसली ती. आनी देवाच्या पुताक हांवें जल्म हाडला म्हणलें ती जाणा आसली. आनी ताका सांबाळी जाय म्हणलें मरयेची एक काळजा मनांत आसलें. देखून तो कितेंय करता आसतना सदांच ताय सांगता आसली ती. निमाणे कुर्सा म्हणली थंयसर आसली. आनी थंयसर म्हणटा स्त्रिये, ती म्हणना मम्मी माय म्हणना, स्त्रिये म्हणटा. म्हणजे सगळ्या संवसाराची आतांची आदली आनी मुखली आवय तूं. स्त्रिये अळे ही तुजी परजा, ही तुजी परजा आमकां समर्पण दिता भगवंत जो हांव उदेशी. म्हाका न्हू जे जिणेंत सबार कश्ट आयले, पूण एक मात्र म्हाका ते जिणेंत विचित्र जावन दिसता तरी पूण बावडता काण घेता आमी आनी चड आमी उलयना. खंयच्या वेळार तरी मरयेन कोणाचेर म्हणजे पुरपूर लागी. मरयेन आपल्या जिणेंत देवान इतलें बरेंपण करता आसतना आपले दोळे दांपून देवाचे शिणके लागी, देवाक तिणें अपमान केलो गी, देवाचे विरोध कसलेंय सवाल विचारला गी ना. बडव्याक विचारलें वय, उपरांत तिणें विचारूं ना. कसलेंय सवालां तिणें विचारूं ना. शिसां सांगता आसली ती, आपोसलां सांगता आसली ती, पूण तिणें कसलेंय सवालां देवाक तिणें विचारूं ना. म्हणजे ती पुरपुरो ना. सबार पटी आमच्या जिणेंत घडये आमी देवान कडच्या बरेपणाक आमी पुरपुरां लागता. आज फारीजेवानी शास्त्री आयले जेजूक फकत पळोवंक खंयसर चुकता गी म्हणून, खंयसर तो बरें करता गी म्हणून. आनी बरें करता आसतना ताका विरोध, ताका बरें करता ताका विरोध. तितलेंच न्ही ताचेर फुरफुरे एकामेकाक सांगचें, एकामेकाक उलोवचें, एकामेक करचें. कित्याक बरें केलें पळोवंक फारीजेवन शास्त्रान जायना. हांव एक फारीजेव गाय, हांव एक शास्त्री गाय. म्हज्या फिरगेजेंत हो सदांच बरें जाल्ल्याक सोम्याक हांव सोम्याचें नांव वयर काडचे खातीर हांव वावूर नासा. जरी तर हांव फारीजे न्हय शास्त्री न्हय जाल्यार खंडीत जावन बरें जाता आसतना हांव सहकार दितां. म्हजो सहकार हांव 1 वांट्यान न्ही 100 वांट्यान देवाक बसयता मात्र न्ही, पूण तें पाळटा. आनी जरी तर हांव सगळें खोडी काडन उलोवन विरोध उलोवन कितें कितें म्हणटा जाल्यार हांव एक फारीजेव, हांव एक शास्त्री म्हणून आमी समजून काण घेवचें. कित्याक आमकां जेजूच्या कश्टा मरणांत वांटो ना. कित्याक जेजू पांय धुते पेदूर लागीं आयलो म्हणालो, सोम्या तूं हें गी म्हजे पांय धुवचे, देवपूत तूं, देवपूत देवच तूं, तूं हें गे म्हजे पांय धुवचे. ताका जेजू म्हणालो, म्हळें सांगता तुका वांटो ना. जरी तर म्हाका पांय धुवंक तूं दिनाय, म्हळें सांगता तुका वांटो ना. म्हाका आमच्या जिणेंत जरी तर खोडी काडूनच आमी हेरांचें वायट पळोवनूच आनी नॅगेटिविजम उलोवनूच आमी जरी तर भावार्थ जियेलां जाल्यार त्या भावार्थाक अर्थ ना. फारीजेवान शास्त्रां बरीच जेजूचे दुस्मान कशे, जेजूचे विरोध कशे आमी जावंक पावतले. हांव
मरियमायन कितें केलें सगळें देवाक समर्पण दिलें पूण कोणाचीच खोडी काडूं ना जेजूनी कोणाची खोडी काडूं ना सत आसलें सत न्याय ती नीत दिवन बरें आसल्याक सहकार दिलो वायट आसल्याक ताणें करेक्शन केलें हरतू ताणें गुप्ती वचून उलोवचें गुप्ती वचून आनी कितें करचें तशें कांय करूंक ना कित्याक मागण्याचो व्यक्ती जावन आसलो आनी सगळें ताच्या पांयां बंदा देवान घाल्लें म्हणून तो जाणा आसलो देखून मरयेक आज आमी वाकणटा आसतना फाल्यां निमाणे दीस आमच्या नोवेनांचो आयचे दीस आमकां हो संदेश आमी काणी घेवया हांव फारीजेव गी हांव शास्त्री गी कोणें बरें केलां हांव आडखळ घालता गी कोणें बरें करता आसतना हांव तांकां सहकार दिनासतना तांचे विरोध येता गी तांचे विरोध उलयता गी हांव एक शास्त्री हांव एक फारीजेव म्हणून हा संदेश काणी घेवया पूण आमकां कोणाकच फारीजेव आनी शास्त्री जावंक नाका जाल्यार जेजू कितें सांगता तें करूंक मरी आमकां आपयता तिका जावं आयचे समेस्तांचो मान आनी तिची शिकोवण आनी तिणें आमकां दिलो संदेश जिवीच्या कश्टांत मरणांत तुमी वांटो काडून घेयात आनी मौन रावन खालतेपणी भक्तीपणी देवाची स्तुती करात देवाक अर्गां दियात कशें म्हज्या जिणेंत हांव हर एका संगतींत हर एक संगत म्हज्या जिणेंत घडल्ली ते बालयो म्हज्या काळजांत तोपल्यो हे सर सिमियान सांगिल्लें पूण हांव मौन रावन खालतेपण हांवें दाखयलें तुमी खालते जायात हांव विधेय जालें देवाक विधेय जायात हो संदेश आयचे आमी काण घेवया आनी ह्या बलिदानांत आमच्या खातीर देवाची कृपा आनी पवित्र आत्म्याची प्रेरण आमी मागया आमेन. Surgincha घेऊन घेवाइन रक्ता मासा क्रिस्ताच्या ही आमकां बदलून हुंड्या वायल्या संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका जिंग्यो आमकां तुजी कृपा असलें तुका नाका की आमकां बदल मागात म्हज्या मोगाच्यान आमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवपाक मानता तसलें जावन दी म्हणून देवा आमच्या अबो मोगाळ बाप्पा तुज्या क्लास पुताच्या वयसो भक्तीन आमी उगडास खंयच्या जल्माक आमी तयार खर ने नव्यान सांगता अशें बलिदान तुका भेटयता ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुमी आनी सोडवंदराचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर एक देव आमचे संगी आसा ताका आमी दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदारा आनी ससनांच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान नित्य धर्मायेचो आज आमी भक्तीन चे जल्माक तयार एक नव्यान कर तिका मान दिवन फुलां अर्पून हे दिनवासनेचें गीत गावन तुजी खनवळाय आमी वाखणता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सर उकाळी मनशां तें कितली अपरिमेय तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साखरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाले आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गावन सांगता गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वे संसार तुझ्या वैभवान ओन सर्गेन तुका जय. ओन सर्गेन तुका जय. ओन सर्गेन तुका जय 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 जय. ओन सर्गेन तुका जय. सर्वेस पौराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गेन तुका जय 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 जय. बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणे पवित्र कर्म आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी जेजू उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. आमी हो उंडो खाता आनी या कालसेंतले पियेता. तितले पावटी तो वैभवान येसर आमी तुजे मरण पर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत दिवचो उड्डो आनी सुडवणेची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रग आसत आमी समेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचें विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या भावा आनी भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेजतांक तुजे परजळीत मुखार मोळपळे फावो कर. आम्हा समेजतांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती तिसोबती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदुता आनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाची सुगांत आमकां जण एकल्याक वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्यास जेजोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमच्या सुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना आमी दिरी घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्या विघ्नांतल्यान सराच्या पिड्यांतल्यान तूं आमकां निवार. दया करणे जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरशनांतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवड चलयताय सासनांच्या सासनांक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोब्या आसूं. एकामेका शांती दिव्या शांती तुमचे सोब्या आसूं. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी.
प्रार्थुया. ओ करवाळ्या बापा, तुझ्या पुताच्या मासा रक्तांत तुवें आमकां दोशी केल्याय. उतरावर त्या मोगान तूं आमचो मोग कर मरिया उदेशीन. ताका तुवें आमकां फावो केल्या काय तुका अर्गां दिता आसतना जें ताच्या कश्टा मरणां जेवणपणां कशें मरयेन वांटो गेलो गे, आमी वांटो घेवन आमच्या जिविताचो अर्थ आमी समजून काण घेवन तुजो आदार करपा आमकां फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमी आनी सोडून नाफी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमच्या समेत तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्त शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. आम्हा पासून विनंती कर बाळक मारिये. ए बाळक मारिये, तुज्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयार करता आसतना तुवें तुज्या पुता जेजूच्या कश्टा मरणांत लागशिल्ल्यान वांटो घेवन ताच्या जिवंतपणांच्या आनंदान देवाची जाणवाय नियाळली. आमचे जिवीत क्रिस्ताच्या पास्काच्या गोठाक सहजलें करूंक आनी एक दीस ताच्या जिवंतपणांत वांटो घेवन तुजे संगी बापाक वाखणूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता तुज्या कुशीन जल्मल्या देवपुता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे, जो खरो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता राजवट चलयता सासनांच्या सासना. सकळ सांगाता मेल्या सकळ लागी सर्या